आयज आमच्या भारताचो स्वतंत्रतायेचो दीस. तशेंच आयच्या दिसा आमी क्रिस्तांव भाव भयणी मानतात की आयच्या दिसा सायबीण माय कुडीवत मेसर स्वर्गार गेली. आनी अशें म्हणटात की जेन्ना ती स्वर्गार गेली तेन्ना तिणे आपल्या हातांत एक भाताचे कणस व्हेले म्हूण. तर आयच्या दिसा आमचो इगोर्जीचो पादरीकार फादर आमानदेव वालादारीस ताणें हांगासर येवन पयलें भाताचे कणस खातोरला आनी ते व्हरून तो सायबिणीक भेटयतलो आनी मागतलो ही जी आतां शेताची पीक जावची आसा ती बरी जावची म्हूण आनी सगळ्या शेतांचेर बेसांव पडचें म्हूण. बापाची आणि पुताची पवित्र आत्म्याची आमीन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं. प्रितीच्या वडिलांनो, आज कुशालकायेच्या मोळ्यांनी करून आमच्या आंकवार मारयेच्या स्वर्ग वर्णाची परब आमी करता आनी इतलेंच न्ही, आमच्या भारताचो स्वतंत्रतायेचो दीस इंडिपेंडन्स डे आमी मनयता. आमी सगळीं पवित्र सभेची वांगडी कशी आंकवार मारयेच्या देण्या पासत देवाक दिनवासतना आमच्या देशाच्या देण्या पासत देवा बाबाक दिनवासूया आनी आमी खरी नागरीक कशी जिवंक आमचे हक्क आमी जियेतना आमी दुसऱ्याक वायट करिनासतना एकामेका पासत एकामेकाच्या बरेपणा पासत आमच्या देशाच्या बरेपणा पासत जिवंक आमकां पवित्र विसांत देवा बाबाची कृपा आमी मागली. स्वर्ग वर्णाची परब आमकां सगळ्यांक कसलीच खुशालकाय दिता. आमी ह्या संवसारांत आसतना कश्टवता, आमी ह्या संवसारांत आसतना दुखां बरी जाता, तरी पूण आमच्या जिविता उपरांत आमची सगळीची आवय आमकां वाट पळोवन रावता हें चिंतून आमी खुशाल करीत जावंक गरजेची. आनी ही मारयेच्या स्वर्ग वर्णाची परब आमकां हीच खुशालकायेची परब. जरी तर आमची आवय जिका खुर्सावळी जेजून आमची आवय करून दिली, शिसाची आवय करून दिली, हीच आवय आमची सर्गीच्या दारवट्याचेर आमची वाट पळोवन रावता आनी आमी सगळीं ह्याच दारवट्याशी पावलोली तिका जाय. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमचें लक्ष घालुया. आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमची सगळी आसूं. मुगार आबा भयणांनो, देवान जमीन रचली. सुरवातेक जमनीचेर झाडां फुलां पालो सगळें रोयलें आनी मनशाक सांगलें तुमी करात. जायते संवसारांत बाबा भयण आजून पर्यंत वावर कोत्तात, शेतां भाटांचो. सायबा तुका आर्गां दिता तुज्या आशिर्वादान आनी तांच्या वावरांत आमकां जेवपाक खावपाक पिवपाक मेवता. आयज ह्या पयल्या कोणसांचेर आमी तुजो आशिर्वाद मागता. तुवें आमकां ही कोणसां दिल्यात, सगळ्या संवसारांत दिल्यात. तुका वाखाणणी, तुका आर्गां. आमी अदीक वावर करूंक आमकां उर्बा दी.
अदीक जमिनीचो परामोश करूंक आनी तूंय आशिर्वाद घालून वर्साच्या वर्साक आमकां फावो तो पावस, फावो ती पीक आनी फावो तें जेवण दी म्हूण आमी मागता. आमकांच न्हय सगल्या संवसाराक कितलें पिकता तरी आसतना मनशाक जेवण खाण आसना. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. प्रुडंट मिडिया खातीर फातोड्डा सावन सावी डायस. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.